नमस्कार. दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत आयज आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसा करिशा शिरोडकर. सगळ्यात पयलीं ताका खूब खूब येवकार दिवया. आता करिशा शिरोडकर हाचो इन्स्टा ID जो आसा ताचें नांव आसा कुकू म्हणून. कुकू शिरोडकर. सो हांवें ताका कॉल केल्लो, म्हणजे जेन्ना हांवें कॉल केलो तेन्ना म्हाका करिशा आशिल्ले तेन्ना म्हाका ते कृष्णा कशें दिसले आणि हांवें तुका हॅलो कृष्णा म्हटलें, तेणी म्हाका आपल्याक बरें दिसलें हां कृष्णा म्हटलें म्हणून. ते तो कितें असो म्हणजे तूं सामकें कितें आहा ना, हांव म्हणजे कृष्णाक हांव खूब मानता आनी करिशा मातशें कृष्णाय कशें दिसता तेच म्हाका तशें जालें. आनी जेन्ना कोण हे येता पळय ते फ्लिपकार्टांतले जावं ते डिलिव्हरी बॉय, ते म्हाका कृष्णा शिरोडकर कोण काय म्हणटा आनी ही आहा ती सगळी धाडटा तेंकां कृष्णा शिरोडकर हांव कोण रावना म्हणटा. मागीर तेंकां कळटा की ती करिशा शिरोडकर. हांव तेंकां सुद्दां म्हणटा ते म्हाका कृष्णा म्हणटा, ते बरें दिसलें मागीर ते बी म्हणटा. आनी जोक कितें जाता जाणा, एक तर हांव घरा कडेन भानशिरे काय आसता अशें आसना ह्या टायमार. आनी ती म्हाका ते लोक म्हाका वळखता डिलिव्हरी बॉय आनी स्टार्टींग म्हाका कळनासलें. सो तेन्ना हांव जेन्ना येतालें न्हू तेन्ना हांव घेतालें तेन्ना तूं कुकू न्हू, मागीर म्हणटालें ना ना हांव तें वळखना कित्याक हांव सद्या भानशिरे आसता. ओके. सो म्हाजी मातशी लजूय जाता. सो मागीर हांव मातशें बरें रावपाक ट्राय करपाक लागलें. म्हणजे त्या अवतारान तुका दिसना सांगिनशें आपूण तें कुकू म्हणून, कित्याक तुवें पळोवंक पावचो ना म्हाका त्या अवतारान कोळसांव बीन घालून. ओके म्हणून तूं हांसलें आनी आपल्याक बरें दिसलें म्हटलें तुवें कृष्णा म्हणून. कित्याक म्हाका खूब फावटी जाता तशें कृष्णा शिरोडकर म्हणटा म्हाका खूब जाणां, म्हणून ना म्हजें नांव करिशा, कित्याक तें युनीक आसा न्हू नांव करिशा. सो हे कुकू हे सद्या बरेंच तुजें नांव जें आसा तें प्रत्येक गोंयच्या युवा पिळगी मेरेन पाविल्लें आसा. म्हणल्यार कुकू कोण तें सहज कळटा की बाबा तूं म्हणून. सो हो प्रवास खंयच्यान स्टार्ट जालो तुजो रिल्सान येवपाचो? एक इन्फ्लुएन्सर आयज तूं जाल्लें आसा. ओके. स्टार्टींग तर हांव एक्टिंगेन नासलें, पयलीं हांव डान्सान आसलें ल्हान आसतना, जेन्ना अशें स्टेज परफॉर्मन्सीस करप डान्साचे. सो ते डान्स करीत करीत एक डान्सर कसो आसता तेज्या आंगान एक्सप्रेशन्स आसता पळय, सो तितून तो खंय ना खंय एक्टिंग येता. आनी म्हजो आवाजूय म्हाका खबर नासलो इतलो बरो आहा म्हणून. बरो आहा म्हटल्यार उलोवपाचें हितून म्हणजे गाता बीन तूं अनफॉलो येतले म्हाका लोकांचे. ओके. सो डान्सांतल्यान स्टार्ट नृत्य. हय म्हणजे बॉलिवूड बीन हा, फ्री स्टायल हिपहॉप बीन करतालें हांव. सो तितूंतल्यान एक असोच म्हाका रोल मेळ्ळो 2 मिनटाचो कॉमेडी रोल, तो बी मराठी. म्हणजे कितून नाटकान आमच्या वाड्यार. ओके. आनी तेंच्यांनी म्हाका विचारलें तेन्ना कितें जालें, ते कोण तरी रोल आसलेले पळय ते त्याच दिसा ना जाले आनी आयत्या टायमार तांकां कोण सुजानासलें तेणी म्हाका सांगलें. आनी तेज्या पयल्यान केन्ना एक्टिंग करूंकूच ना. हे बीन करी हांव फॅन्सी ड्रेस बीन केन्ना भाजी बीन म्हणजे केन्ना म्हणटा ते हे ल्हान आसतना स्कुलान कॉलेजीन? स्कुलान बीन ना, स्कुलान बीन हांव हे आपल्याच भितून आतांची ती स्कुलाची टिचरी बीन म्हणटा करिशा तूं करता हे. ओके. म्हणजे तू सामको विरोधाभासी. हांव डान्स करी पूण एक्टिंगेच्या हितून हांव केन्नाच नासलेलें, कित्याक फॅन्सी ड्रेसाक सुद्दां माय नेम इज करिशा शिरोडकर तितल्या पुरती म्हाजी एक्टिंग आसताली. स्कुलान बीन सामकें फाटीं हे सारको ट्विस्ट. मे बी म्हाका केन्ना चान्सूच मेळोंक ना. नाटकान खंयच्या वयाचेर काम? नाटकान हांवें 2014 म्हणजे स्कूल जावन कॉलेज बीन जावन ओके तेन्ना हांव नाटकान येयला. तेच्या पयलीं म्हाका केन्ना हे चान्स मेळोंक ना. एक आसता न्हू तुका चान्स मेळ्ळो आनी तुवें उजो केलो, सो तशें जालें. म्हाका तो एक चान्स मेळ्ळो, तो बी बिकॉज तो रोलान कोण तरी बॅकआउट केलो. म्हाका मेळ्ळो 2 मिनटाचो रोल, आनी तो 2 मिनटाचो रोल 2 वरांच्या नाटकान हायलायट जालो. सो थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की हांव हें करूं शकता. डान्सच न्हू एक्टिंग करूं शकता. हय. सो आल्दोना ती बायलांची बीन गटाची नाटकां खूब जाता मगो, तितून काम केलें? तितूनूच. ती आमची आल्दोनचे लोक सगळे टॅलंटेड आहा, सारके टॅलंट. फूल नाटक बसयतात, नाटक करतात, फूल नाटक डान्सान फूल टॅलंटेड आहा ते. सो आनी ती अशी बायलां आसा जी तुका फुडें धुकलता, कर तूं उजो करता अशें. आनी त्या नाटकान मागीर म्हाका कळ्ळें की हांव एक्टिंग करूं शकता. तेन्नाच्यान मागीर आमी एवरी इयर नाटकां करीत गेले. सायड रोलाच्यान म्हाका मागीर मेन लिडान तेंच्यांनी घातलें. तेच्या पयलीं गांवांतली नाटकां केल्या, वर्साक एकूचदां करप ती. पूण ती वर्साक एकूचदां म्हटल्यार आमकां चान्स मेळटालो, लायक आनीक प्रयोग करपाक ट्राय म्हणजे चान्स मेळटालो. सो मागीर करता तुजें नाटक पयलीं जालें काय रिल्स पयलीं जालें तुजें? नाटक. तितून हांव टिकटॉक करी, डब स्मॅश करी. तितून कितें जाता, तितून तुजो डायलॉग्स बीन येना, तितून फक्त एक्सप्रेशनाचो खेळ तो, लायक लिपसिंग करप. सो नाटक स्टार्ट केलो. टिकटॉकाचेर आशिल्लें तूं पयलीं?
तेजेर फॉलोवर्स बीन आसले तुका? असले बरे असले. मागीर तो बॅन जालो तेन्ना आमची वाट लागली मातशी, पण मागीर रील्स येयले. सगळ्यांच्या पदरी निराशा पडली त्या टायमार, टिकटॉक बॅन जाले. आणि ते नाटकाच्या मिडियमानूच न्हू अमर बाबू फटस्की तेच्या बरोबर हांवें एक व्हिडिओ केल्लो युट्यूबार. ओके. बाबू बघत होता तसलो. कोविडाच्या टायमार आणि तो घातलो. त्याच्या दुसऱ्या दिसा तो असो व्हायरल जालो की वेगळ्याच तरेन व्हायरल जालो तो. म्हाका कॉलार कॉल मेसेजीर, आनी हांव न्हिदोन उठला थंय म्हाका मेसेजी कॉल इतले की तूं ते काय बरें केलां हें तें. तेन्ना खुबश्या लोकांक कळ्ळें की हांव एक्टिंग करता. तो पयलो तुजो काय तेच्या पयलीं? तो म्हजो पयलो डायलॉगाच्या बाबतीन. तेच्या पयलीं हांव ते डान्स टिकटॉक्स बीन तितून आसले. ते मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तसले बी छपरी म्हणा खूब अजून भितून आहात. रील्स येताले तुजे पयलीं? खंयचो? हे आतां तूं कितें करता पळय. हा, तो हांव रिल्सांक घालताले इंस्टाग्रामार. 2014 हांव इंस्टाग्रामार घालीत सुट्टाले. कितें जजींग केलां हांवें जाल्यार ते घातले. सो म्हाजेर कितें जाता फीड तुका चालू उरतालें म्हणून म्हाजे फॉलोवर वाडपाक लागले. त्या टायमार लोक म्हाका म्हणटाले कितें पिशापणां करता एवरी डे तुजो पोस्ट. आतां तांकां कळटा कितें करताले ते. तेन्ना म्हणजे लोक म्हणटाले पिशापणां म्हणून, म्हणजे अशें कितेंय केलें. इवन म्हाका तितून वायट दिसना, म्हाका बरें दिसता की इवन फ्रेंड्स म्हाका फोकयताले. हे म्हणटाले की एक दीस समज म्हजो पोस्ट ना जाल्यार हाय मुगो तूं काय उसावळे गो कित्याक पोस्ट ना न्हू आयज, म्हणजे एवरी डे पोस्ट करूंकूच जाय. ओके. म्हणजे रावताले तर तुजे फॅन्स? म्हणजे कित्याक येवंक ना अशें कुतूहल उरतालें मनांत तांच्या, म्हणजे घालूंकूच जाय. आनी हांव इतले कन्सिस्टंट आसताले इंस्टाग्रामाक घेवन. तेन्ना एक्चुअली तितलो वालोर नासलो इंस्टाग्रामाक. इवन बाबू अमर बाबू जो आसा तो आमच्या वांगडाच कला अकादमीन आसतालो न्हू. आमी तांकां म्हणटाले कितें तुमी नाकाल्ले करता रे. म्हणजे तेन्ना तो म्हाका दिसता तो सगळ्यान पयलीं करपी अमरूच दिसता सगळ्यान पयलीं. कॉन्टेंट क्रिएटर वॉज नॉट इवन अ थिंग. तेन्ना विचारूय नासलो तो. युट्यूबाचेर तेणी स्टार्ट केल्ले तेन्ना इंस्टाग्राम तितलो पॉप्युलरूय नासलो. तेजे ते व्हॉट्सअपार स्टेटस बीन घालताले अमराचे, इतलो तो बरो फेमस आसलो ऑब्वियसली. आनी तेच्या खातीर तूं क्लिक जालें? फर्स्ट व्हिडिओ आनी तेच्या बरोबर केला. ओके. आणि तो बी युट्यूबार नॉट ऑन इंस्टाग्राम. आणि बाबू आय थिंक तेन्ना इंस्टाग्रामार नासलो, तो युट्यूबूच. आणि ते तुजे मागीर ते व्हॉट्सअपाचेर बीन स्टेटसान व्हायरल जाले. तेन्ना ऑलरेडी म्हाजे न्हू समथींग 40,000 फॉलोवर्स आसले इंस्टाग्रामार तो रील केल्लो तेन्ना. म्हणजे तो घालच्या पयलीं तुजे कितले फॉलोवर्स आसले? फॉलोवर्स माझे अशे आय थिंक माझे 35,000 आसतले त्या टायमार. म्हणजे जे तू डान्स किंवा ते तितून हांव ऑलरेडी आसले त्या पिकार. ओके. आणि फेसबुकार. ओके. फेसबुकार आसले. आतां कितले फॉलोवर्स आसा तुजे फेसबुकार? हेजेर आतां इन्स्टाचेर 89,000. ओके. 100 रावला. खूप वर्साची मेहनत आहे ती. 100K म्हटल्यार रावला. चॅलेंजीस आहा बिकॉज माझे फॉलोवर्स पिक करून वाडूंक ना न्हू. म्हणजे फॉलोवर्स अशे सो हांवें तो खूब असो रावला. तू पॉप्युलर आहा मगो सद्या कुकू म्हटल्यार सगळेच वळखतात. आनी तुका तुजे कोलॅबोरेशन आसता खूब जाणां वांगडा न्ही? आसता. सो कॉन्टेंट क्रिएटर्स बरोबर ऑब्वियसली मेळटा न्हू. तेंकाय हेल्प जाता, म्हाकाय हेल्प जाता. सो कितें चॅलेंजीस आसता? तुमी डेली एक टॉपीक तो सोदून काडटा पळय की आयज बाबा हो, आनी तो लोकां मदीं क्लिकूय जावंक जाय, लोकांनी तो आपणावपाकूय जाय. नाल्यार बेश्टे कोण कितेंय करता ते क्लिक जायना. सो ते कशें कितें चॅलेंजीस आसा? खंयच्यान सुचता तुमकां? लायफस्टायल म्हणल्यार आमी पळयता, एडमायर करता, खुबशी गजाल्यो पळयता. ऑब्जर्वेशन म्हणटा ताका, ऑब्जर्व करप की आयज हेच्या बरोबर अशें घडलें, हेजेरूच कितें कॉन्टेंट करतले. सो तशें तेका धरून मागीर तुमी करता. हय. फॉर एग्जाम्पल आतां एक मिडल क्लासाची लायफ पळय, तेंचे कशें आसता, ते शाबू आसता ते कबार जावसर धुता आनी इल्लो असो उरता पळय तो संडासान पयलीं आमी करताले ते झाडाक बी लावप. आनी कोलगेट समज इल्लीशी उरल्या तरी ती लाटणेन बीन मारून सारकी उरता ती दाबून काडप. आनी येयना जाल्यार भायर उडयली न्हू, पप्पा म्हणटा आसतली मगो इल्लीशी भितून, आयज यूज जातली घे.
सो हे टॉपिक ह्यो बारीकश्यो गजाल्यो मागीर आमी वॉटर बॉटल्स व्हरना आसली आमी कितें व्हरताली कोक बाटलींतल्यो बीन सोपलेल्यो त्यो बॉटली व्हरप त्यो आमची वॉटर बॉटली त्या टायमार सो एक बारीकशे ही गजाल आहा ती आमकां आदली याद येता पळय तेजेरूच समज एक रील करी जाल्यार व्हायरल कित्याक ते लोक कितें आहा तांकां ते रिलेट जाता अरे अशें तर घडटा सो हे धाडया 4 जाणां तितून ते रील व्हायरल जाता हो कॉन्टेंट कोण घेवनाका हांव करतलें म्हाका तकलेन येयलो सॉलिड मगो हांव आतां तुजे ऑन द स्पॉट येयलो तकलेन तुज्या करूं येता न्हू बरो साबण हेजेर आम्ही करताले एक्चुअली साबण उरलो काय तो हांवें केला एक्चुअली पण उलोवन केला वाव करून दाखोवं शकता साबण उरलो काय तो संडासाक वापरप सॉलिड आहा अशे तरेन तूं मागीर ते सुचता तुमकां हय अश्यो पयलेल्यो गजाली पूण आतां हे जालें तुजें लोकांक मनोरंजन करपाचें आतां हे रिल्साचे पयले प्लॅटफॉर्म तशेंच आशिल्ले तुमचे आतां तुमी एडवर्टिजमेंटूय करपाक लागिल्ले आसा सो तेन्ना कितें चॅलेंजीस आसता म्हणजे ते बाबा तेजो प्रॉडक्ट पावोवपाक खंयची युक्ती लडोवप किंवा तो टॉपीक सब्जॅक्ट कितें सोदप ते आहा पळय कशें आहा हांवें म्हाका हे इन्फ्लुएन्सर कशें हांव म्हाका धरिना म्हाका ते अशें लागना म्हणजे इन्फ्लुएन्सर्स कशें आसता तुका फुल्ली प्रमोट करप ताका इन्फ्लुएन्सर्स म्हणटा हांव एक कॉन्टेंट क्रिएटर म्हाका ते आयकपाक बरें आसा की कुकू शिरोडकर एक कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणजे तूं कॉन्टेंट्स करता ओके तुका अशें लोकांक रिलेट जाता तसल्यो गजाल्यो करपाक आवडटा एंटरटेन करपाक आवडटा मेनली सो इवन म्हाका समज आतां प्रमोशनां सुद्दां येयली न्हू जाल्यार हांव तितून कंटेंट घालता की म्हाका ते अशें जावपाक जाय की लोकांक रिलेट जावंक जाय आनी लोकांनी खरीच ती गजाल आपणोवपाक जाय म्हणजे बरो प्रॉडक्ट अहो आहा तो कित्याक हांवें तेजेर एक कंटेंट केला आनी लोकांक दिसता की तो प्रॉडक्ट ह्या गजालीन तो सुटेबल आहा सो आमी तो घेवपाक जाय आनी म्हाका अशें बरें बी मेळटात ते कोण आसता पळय म्हाजे कडेन अप्रोच करता बिजनसमॅन्स तेंचे कडल्यान बरें मेळटा की आमकां येयल्या कस्टमर्स येयले व्ह्यूज ऑब्वियसली मेळटा पण व्ह्यूजाकून चड कस्टमर मॅटर न्हू ओके हांवें एक हे केलो एडवर्टिजमेंट केलो आनी म्हाका तेजेर 1 मिलियन व्ह्यूज मेळ्ळो पण म्हाका कस्टमरूच दिवंक ना बेश्टेच व्ह्यूज मेळ्ळा म्हाका तितून कसलो फायदो ना पूण खरीच तुमची तोखणाय करीन सारकी आसा कारण की तुमी बेश्टे आडेचे इन्फ्लुएन्सर किंवा कंटेंट क्रिएटर न्ही कित्याक तितून तुमकां एक स्क्रिप्टिंगेचो स्कील आसचो पडटा आनी तो एक म्हत्वाचो तुमी पार्ट बजयता कित्याक तुमी ते कस्टमराक सांगपाक जाय आपल्याक तुजो प्रॉडक्ट पाहिजे स्क्रिप्टिंग जाली न्हू तितून ती तुमीच करतात हांवूच करता स्क्रिप्टिंग एडिटींग ओके सो ताका टायम कितलो लागता सगळें चिंतपाक स्क्रिप्टिंग बीन करपाक स्क्रिप्टिंग म्हटल्यार कशें जाता तो एक चॅलेंज न्हू तुका बाबा हेजो आतां एक समज ते फाटी कसलो केल्लो ते स्क्रिप्ट बरोवपाक गाडयेचो एक प्रमोशन केला मागीर ते कळपाक जाय कंटेंट केल्लो टाटा करून ओके स्क्रिप्टिंग करतले जाल्यार पिशापणां करूंक जाय मिन्स एका जाग्यार वचून बसोंक जाय आनी बडबडोंक जाय ओके तुज्या बरोबर स्वता बरोबर बडबडत ना न्हू त्या वेळेन तुका ती स्क्रिप्ट मेळत ना ओके बेश्टेच कितें बडबडोंक जाय कितें चिंतपाक जाय की हांव अशें करूं शकता तशें करूं 4 लोकांक तूं दिसतलें सुद्दां हे पिशें जालां एकटेच बडबडटा म्हणजे हांव स्क्रिप्ट तयार करता तकलेन एकटे बडबडना पिशापणां करिना बट एक कलाकार पिसो आसतात आसपाकूच जाय बातम्यो बीन कित्याक बरयना गो तुमी आतां सद्या राजकारणाचेर कितें कितें खतखतात आसा मगो तेंचेर तुमकां सुचाना अशें कितें बरोवचें चमचमीत कशें अशें राजकारणाचेर थोड्या लोकांक येता न्हू तेजेर बरोवपाक हांव पॉलिटिक्सांक बीन ना रे बाबा म्हाका तें जमना पेपर बीन वाचता पेपर बीन वाचता पेपर तुम्ही जर कंटेंट क्रिएटर्स इतले जर समज तुम्ही करपाक शकता न्ही तर तुमचे कडेन डेफिनेटली स्कील आहा ती तुम्ही बऱ्या तरेन बरोवपाक शकता तुम्ही जर वाचले जाल्यार ते तुमकां पॉसिबल आहा आनी रिडींग एक्चुअली इम्पॉर्टंट मंत्री बीन भिवंक आहा हे कितें करता काय म्हणटले आतांचे क्रिएटर कित्याक पळय एक तुमी मार्केट खाल्लो म्हणजे तो म्हणजे एडवर्टिजमेंट आतां जो तो वयता तो कंटेंट क्रिएटराकूच सोदता की बाबा आपलो प्रॉडक्ट कसोय करून खपय पयलीं कितें एक टीव्ही म्हणून माध्यम आसतालें टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आपले बाबा प्रॉडक्ट खपोवपाक लोक पसंत करताले आनी तेका तुमकां सुद्दां एडवर्टायज करपाक तुमकां सुद्दां म्हाजीच गरज आहा हय काय ना आमकां हाडचें पडटा कंटेंट क्रिएटर म्हणजे एक्चुअली कितें आहा पयलीं तूं पळय खंयच्या टीव्हीच्या माध्यम म्हणजे एडवर्टिजमेंटाचेर चलप आसतालें आतां कितें आतां कंटेंट क्रिएटर तेंचे प्रॉडक्ट पावपाक लागलेले आहा सो मानता हांव की
न्यूज पेपर खूप इम्पॉर्टंट आसलेलो. आमी घेता, आमी अजून घेता न्यूज पेपर. म्हाज्या पप्पाक बीन आवडटा न्यूज पेपर वाचपाक. थोडे जाण आतां सगळे मोबायलारूय मेळटा पळय ते न्यूज, पूण ती मजा ना जी अशी धरून रावपाची हा न्हू. न्यूज पेपर एक प्रॉपर आसता. हय, ते मात कमी जायत गेले, ते आमी कमी जावपाक दिवंक जायना, नाजाल्यार सगळीं जाणां मोबायलान पिशी जातली. हे तरी जायत न्हू, एक न्यूज पेपर घरा कडेन अशें मारता ते. सो ह्याच्या व्यतिरिक्त तूं रिल्साच्या व्यतिरिक्त तूं म्हणजे अशें ट्रेडिशनल इव्हेंटांनी आमकां दिसता, शिगम्याकूय तूं दिसता, तेज्या कडेन कशें गोंयच्या कल्चरा कडेन तूं रिप्रेझेंट कशें करता? म्हणजे पळय, म्हाका हांव एक इन्फ्लुएन्सर जावं एक कॉन्टेंट क्रिएटर, लोकांक हांव दिश्टी पडटा. सो हांव बारीक सुद्दां कितें करता न्हू, लोक एडमायर करता आनी लोक म्हणटा की हें करता न्हू, आमी करया. एक इन्स्पायर जाता न्हू ती, आनी म्हाका तशी मेसेजी मेळटा की यू इन्स्पायर अस, आनी म्हाका ती फील जाता अशी लिटरली. इट्स नॉट ओन्ली अबाउट बॉयज, चेडवां म्हाका इतल्यो पॅरेग्राफ्स धाडटा. चेडे कोणूय धाडटा अशें की तूं आमकां इन्स्पायर करता, तुका पळोवन आमकां आनीक कितें करूं कशें दिसता. आनी ह्यो गजाल्यो म्हाका हिट जाता, आनी हिट जाल्यो काय म्हाका मागीर दिसता की हांवें समज कितें करीत जाल्यार हांव लोकांच्या माध्यम लोकांक हांव ते सांगूं शकता की तुमी जाया, तुमी हितून आमच्या कल्चराक आमी वयर काडूंकूच जाय न्हू. आतां शिगमो असो की हांव म्हाजो जीव घालता तितून. तूं वाजयता बीन काय ते? हांव घुमट वाजयता, घुमट आरतीन, बट शिगम्याक हांव नाचता, म्हाका नाचूंक आवडटा न्हू. आनी हें नाचप तुका वेगळेंच. आनी दांडिया केल्लेली आसा. आतां दांडिया आमच्या गोवन कल्चरान येना, बट शिगमो येता न्हू. सो हांव शिगमो करता आनी लोक इन्स्पायर जाता. सो तें म्हाका खूब इम्पॉर्टंट. हांवें तें दवरूंक जाय. अशें ना की कुकू शिरोडकराक ही कॉमेडी पुरतीच पळयतली वा एडवर्टायझिंगूच परती हेंवूय करता. रिस्पॉन्स मेळटा आसता न्हू शिगम्याच्या ग्रुपाक, मागीर कुकू हा मरे थंय नाचता, म्हाका सोदता लोक करता, आमी नाचत नाचत म्हाजे चडशे डान्स तशें जाता अशें. ओके म्हणजे तू सगळ्यांक लोक म्हाका दिसता न्हू, आनी लोक अशे अशे वयता न्हू, म्हाजे डान्स चडशे व्हिडिओ तशेंच येयल्या. ओके कोणाक अडकिले आनी भितून तूं डान्सूय हा तुजो? अडकप इज इम्पॉर्टंट. अशें जावंक जायना की कुकू म्हाका पळोवंकूच ना, मग तशें जावंक जायना न्हू. मागीर ग्रुपाकूय बूस्ट मेळटा तुमच्या? तूं हा म्हटल्यार ना, तशें ना. ग्रुप आमचो श्री स्वर साई नंबर 1 बरें वाजयता, नंबर 1. आमी आमच्या पळय तालिगांव येयल्ले, तुमी सगळे भियाले मगो तुमी येता म्हटल्यार. तूं आसले तालिगांव येयल्लो मगो तुमचो तो? तालिगांव हांव खंयसरूच स्कीप करूंक ना. ओके. दिसाचे 2 जावं 4 जावं 7 जावं, सकाळी 7 जाता आमकां, 7-8 सुद्दां. पूण ती त्या दिसाची उमेद कशी. ओके. सो मागीर आतां एक तुमकां आतां स्क्रिप्ट आसता जी त्या म्हणजे 1.5 मिनटाचो हे आसता तुमचो, ते तितूनच तितलो तो पावप आसता, तो सगळो मॅनेज कसो करतात मागीर तुमी? मॅसेज पावप तसो केन्ना केन्ना कितें कंटेंटाचेर विचारता म्हाका चॅलेंज आसता भितून ऑब्वियसली. कित्याक जाणा 2 मिनिट सुद्दां न्हू खूब जाता एक्चुअली. 1.30 सेकंड खूब, एक मॅक्झिमम तूं करूं शकता रील. ओके. केन्ना केन्ना कितें जाता, तूं फ्लोआन न्हू तुका जाता ते बरोच सुट्टा तूं, आनी ती खूब व्हडलो जाता. मागीर आमी जेन्ना डायलॉग्स घेता न्हू तेन्ना आमी मागीर इम्प्रोवायज करतात, आनी केन्ना केन्ना रील वाडटा, मागीर आमी ती कशी कशी एडिटिंगान कमी करीत वयता. तूं समज रील शूट करता तेच्या फाटल्यान तुजी टीम आसा? हय, टीम आसा. टीम खूब इम्पॉर्टंट. एकटो मनीस खंयच वचूंक शकना, टीम आसा जायच. तुजो एक व्हिडिओ काडपी व्हिडिओग्राफर आहा म्हाजो, म्हाजी को एक्टर्स आसात जी दिसता लोकांच्या फुडल्यान. अशें ना की हांव तांकां लिपोवन दवरता, तांकां फुल्ली दाखयता, बिकॉज तेंच्या खातीर हांव आहा, म्हणजे ऑडियन्सा खातीर हांव आहा. व्हिडिओ एडिटिंग कोण करता तुजो? हांव करता. एडिटिंग तूं करता? एडिटिंग हांव करता. येस. खूब जाणांक दिसना हांव करता काय, तांकां दिसता आसतलें कुकू शिरोडकर फक्त एक्टिंग करता आसतलें, तेचो कोण व्हिडिओग्राफर आहा, तेजो एडिटर बीन आसतलो, बट हांव तशें करना, हांवच करता. आनी म्हजे मानूय मोडटा तितून. मागीर म्हणजे व्हिडिओ एडिटिंग करतलो समजा खंयचे इन्फ्लुएन्सर्साक, ती स्कील एक आसप गरजेची आसा व्हिडिओ एडिटिंगाची. आनी त्याच बरोबर सावंडूय मेन बरे इफेक्ट्स तेजेर ते एक बरो पावयता लोकांक मेळटा. आतां फा बीन येयला, हय, बॅकग्रावंड म्युजीक खूब इम्पॉर्टंट आसता, आनी ती त्या टायमार थंयच पडपाक जाय आसता. केन्ना कमी करप, चड वाडोवप, ते इम्पॉर्टंट. सो हे बिहायंड द मायंड तुमचें आसता की बाबा हांगा खंयचो येतलो सावंड, किंवा खंयचो हांगासर एक मीम येतलो? हय, जेन्ना आमी शूट करता पळय तेन्नाच हांव मातशें डायरेक्ट करता स्वताक की ह्या टायमार हांव एडिटिंगान हें घालूं शकता,
सो एक ट्विक करून येता पळय बल्ब पेटा पळय ट्विक करून तसलो पेट्टा म्हाजे. सो तो साठो आसता तुमच्या कडेन सेव केल्लो? हय, तो सगळ्या क्रिएटिव्ह माइंडा कडेन आसता, खंयच्याय कलाकारा कडेन आसता. ओके. सो बट सगळीच कलाकार सगळीच एक्टर कॉन्टेंट क्रिएटर जावं शकना. ओके. कित्याक म्हणून? अशें म्हणटा की तूं एक्टर न्हू, तूं कॉन्टेंट क्रिएटर जावं शकता, बट तशें आसना. ओके. एक कॉन्टेंट क्रिएटरा कडेन स्क्रिप्टूय बरोवपाचें आसपाक जाय, एडिटिंगाचें आसपाक, इवन दो तो एडिटर धरता सुद्दां तरी तेजे कडेन एडिटिंगाची नॉलेज आसपाक जाय. आणि कॅमेरा सेन्सूय आसपाक जाय. कॅमेरा सेन्स आसपाक जाय, डायरेक्शन, खंयच्या एंगलांतल्यान तूं काडटाय, खंयच्या एंगलान खंयचो डायलॉग बरो दिसतलो, थोडे डायलॉग तुका फाटल्यांतल्यानूय घेवंक जाय, खूब कितें कितें आसता. आनी त्यो गजाल्यो एकठांय करून ती एक व्हिडिओ रेडी करप आसता. म्हणजे एक फिल्मूच तयार केल्ल्या भशेन जालें मगो, वन मॅन शो कशें, वन मॅन आर्मी. हय. पूण तितून तुका तुज्या व्हिडिओग्राफराचो आनी को एक्टराचो साथ जाय आसता. ओके. आतां तुवें उदक म्हटलें न्हू, आपल्याक कितें म्हटलें तें इन्फ्लुएन्सर म्हणूं नाका, कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणटा. म्हणजे हो फरक कितें इन्फ्लुएन्सर आनी कॉन्टेंट क्रिएटर म्हटल्यार? आमी सगळ्यांकून रिलार कोण दिसलो काय तो इन्फ्लुएन्सर, तो कॉन्टेंट क्रिएटर अशें म्हणून सोडटा. तशें मिक्स करता. एक्चुअली इन्फ्लुएन्सर म्हटल्यार कसो जाता जाणा तूं, जे एडवर्टिजमेंटाच्या हितून आसता. ओके. ओके. मोस्टली 2-3 कंटेंट सुद्दां तेणे केलो जाल्यार तो मात मार्क तेजो इन्फ्लुएन्सर म्हणल्यार तो फुल्ली प्रमोट करता. ओके. एड्स म्हणजे ते फक्त खंय कितें शॉपिंगाच्या हितून आसतले, कपड्यांच्या हितून जावं कितें हे सुपर मार्केट जावं ब्रँड्स कसले प्रमोट करता. पूण कॉन्टेंट क्रिएटर म्हटल्यार कितें, तूं लोकां कडेन कंटेंट पावयता, एक स्टोरी हाडटा लोकां फुडल्यान. ओके. तो हे एक्सप्रेस करप. सो तुका हांव इन्फ्लुएन्सर कम कंटेंट क्रिएटर. ओके. इवन हांव इन्फ्लुएन्सिंगानूय म्हाजो कंटेंट घालता तशें. हाय वेलकम टू दॅट इज इन्फ्लुएन्सराचें काम. ओके. म्हणजे खंय एक शॉपिंग असलें किंवा ते म्हणजे एक भरतात पळय शॉपिंग बीन, तेन्ना वचून हांगा बाबा शॉपिंग भरला, थंय अमकें भरला, तें इन्फ्लुएन्सराचें काम. तूं इन्फ्लुएन्सरूय करता मगो, तुय दाखयता. तेंच तुका म्हणलें ना, इन्फ्लुएन्सर कम कंटेंट क्रिएटर. कंटेंट क्रिएटर कम इन्फ्लुएन्सर काय जाता रे ते. लोकांकूय तूं मातशें मोटिवेट करता, म्हणजे कोण आतां समजा ती तुका सांगता मेसेजी बीन धाडटा पळय म्हणटा खूब बी, आनी हांव केन्ना केन्ना रडटा बी. तें जालें. आनी आतां इमोशन्सूय एक आसता प्रत्येकाचें, काय सदांच आयज तूं हॅपी आहा म्हणजे फाल्यां हॅपी आसचें ना. तुजे एक मूड स्विंग्स आसता, तुय केन्ना ते दुखी आसता, त्या दुख्खान तूं कशें ते प्रेजेंट करता रिल्स? ओके. हो सगळ्यान न्हू एक कंटेंट क्रिएटर, स्पेशली एक कॉमेडियना खातीर न्हू सगळ्यान व्हडलो टास्क की तुका जोकर कसो रावचो पडटा. तूं भितरल्यान कितले रड, तुका ती तोंडार स्मायल हाडूंकूच जाय. इफ तूं लोकां फुडल्यान दूख दाखयत जाल्यार ते लोक अडॅप्ट करतले, की तेवूय दुखी जातले. सो म्हाका इवन हांव भितून रडटा सुद्दां जाल्यार म्हाका लोकांक हांसोवपाक जाय. दॅट इज माय मेन एम. की म्हाका लोकांक हांसूंक जाय. इवन म्हाका 4 लोक म्हणटा की तूं सदांच कशें खूश आसता, तुजी लायफ इतली सुखी कशी, एवरी टायम तूं स्मायल करता. बट आसता न्हू, सगळ्यांच्या लायफान दूख आसता, बट त्या दुखांतल्यान कसो भायर सरप हें इम्पॉर्टंट आसता. तूं कितल्या जोरान पडलें जाल्यार ते कशें उठप हें इम्पॉर्टंट आसता. आनी हो म्हाका कृष्णा शिकयता. म्हणजे ह्या कंटेंट क्रिएटरा बरोबर तूं अध्यात्मीकूय जाला मुगो सामकें. पॉझिटिव्ह आसपाक जाय, तुजी पॉझिटिव्हिटी आसली न्हू. आनी ती दिसता तुमच्या रिल्सांतल्यान, म्हणजे अशें तुमी पॉझिटिव्हिटी पावयता. कितलोय लोक मागीर तो दुखी सुद्दां आसूं, तुमचे रिल्स पळोवन हांसता न्हू, तो खंय तरी एक थेरपी कशी ती. आनी म्हाजो मोर फोकस ऑन कॉमेडी रिल्स आसता, बिकॉज लोकांच्या लायफान ऑलरेडी खूब दूख आहा ते पळोवन आनी ती आनीक सदम्यान पडटा. तेज्या फाटीचे एक स्मायल दिलो. 4 लोक येवन म्हणटा की आयज म्हजो दीस इतलो फालतूर गेलो, आयज रडले. तुजो एक रील पळोवन म्हाज्या तोंडार स्मायल येयली. ही उतरां खूब इम्पॉर्टंट म्हाका खूश रावपाक, पुरो म्हाका आनी म्हाका कांय नाका लायफान. आनी घरांतल्यान तुका कसो सपोर्ट मेळटा मागीर? घरांतल्यान बिईंग अ गर्ल चायल्ड डिफिकल्ट आसता. हय. पयलीं तुका सुरवातीक त्रास बीन? सुरवातीन म्हाका तितलो फ्रिडम नासलेलो, आनी हांव एक तर गांवान रावपी चेडूं, नॅशनला गांवान रावता, तर इतले हें नासता आमकां. कशें म्हणटा तुका ते कितें नवें करपाक गेले जाल्यार एक तो फ्रिडम मेळना. आनी म्हाज्या हिसपान आसपाक जाय एक तो कितें म्हणटा तें फुलूय फ्रिडम दिवंक जायत ना कोणाकूच. आनी इफ फ्रिडम दिता जाल्यार त्या चेडवाक खबर आसपाक जाय आपले
कितल्या लिमिटान रावप ते ओके तितले म्हाज्या मम्मा पप्पान म्हाका शिकयला आनी म्हाका तेंच्यांनी सदांच सपोर्ट केला. ह्यान पयलीं मदीं मदीं आसता ते टिपिकल पेरंट्स की नाका गो पुरो गो बाय कितें करता गो तूं हे तशें. पूण 4 लोकां कडल्यान तेंकां कळ्ळें न्हू की ए तूं कुकू शिरोडकराची आवय न्हू. ओके ओके तेंकां खूब जाता. ते दिसात मम्मा आतां खंय तरी गेल्लेली आनी म्हाका म्हणटा बाय तुका खबर आहा म्हाका 4 लोकांनी म्हाजे कडेन सेल्फी काडली ती कुकूची आवय म्हणून कळ्ळें तेंकां हांव खंय. सोयऱ्या बीन तुमकां कशी रिस्पॉन्स दिता चवथीक बीन आमचे ते सोयऱ्या चवथीक बीन मागीर येयली का कुकू आमचे मागीर तुमकां घरान बीन एक मान आसता ना प्लीज प्लीज तशें काय बी आसना. घरा भायर घरान म्हाका वाणयो पडटा त्यो भायर म्हाका बरो पडटा हे. ओके ओके कुकू शिरोडकर घरान बरो एक गांवठी ओके हे आमचेच मुगो तशें ना तेच म्हणजे कळ्ळें तिंका संवय जाल्लेली आसता प्रत्येकाच्या घरान आनी आमी ते मारप बीन हे लोकां फुडल्यान वेगळे. आनी इवन म्हाजी कोण फ्रेंड्स बीन आहा न्हू हे सगळे फोकयता तेंकां येत ते कुकू 4 लोक ही येता न्हू कुकू येते कुकू मागीर फ्रेंडा म्हाजी येत ते सो म्हाजी तशी लजूय करता खूब सारकी. पूण खरेंच आयज तुजे कडेन म्हाका कॅज्युअली उलोवन केन्ना टायम जालो तेच कळोंक ना म्हाका. आनी म्हणजे आयज मेरेन इतली इन्फ्लुयन्स म्हाका तेंच्या कडेन भायर काडचें पडलें मात्र तूं आयज अशें हांसत खेळत कॅज्युअली आमचो टायम कसो गेलो कळोंकूच ना. म्हाका आनी खूब उलोवंक जाय प्लीज मातसो. आनी कितें तुमच्या फ्रेंड्सांक बीन कितें सांगपाक जाय तुका अशें? फ्रेंड्सांक काय ना तेंकां हांव सदांच बी सांगता एवरी टायम. आतां एक तुजे समजा गोंयचे सदांच तुजे पळोवपी एक फॅन्स सर्कल आहा तुजे फॉलोवर्स आहा तेंकां एक कितें मेसेज आसतलो तुजो की म्हाका एक टॉपिकाचेर उलोवंक जाय. सांग म्हाका. आतां जे कोण कॉन्टेंट क्रिएटर जाता न्हू तेंच्यांनी मातशें सांबाळचें म्हणून कित्याक आतां सद्या खूब डेंजरस जालां सोशल मिडियान. चिंतून कितें तरी करा आनी नाका जाल्लें बीन कितेंच प्रमोट करूं नाका. आनी कॉन्टेंट क्रिएटर जाता जाल्यार पयलीं कॉन्टेंटाचेर फोकस करा. एडवर्टीजमेंट मागीर जॉक मारून तुज्या फाटल्यान येतले पण तुम्ही कॉन्टेंटाचेर इम्पॉर्टंट. अशें ना की तुका एडवर्टीजमेंट येयलें म्हटल्यार तूं कॉन्टेंट क्रिएटर तशें आसना तें. तूं जाता तितलें कॉन्टेंट कर 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 जेन्ना तुजें नांव जालें न्हू तेन्ना एडवर्टीजमेंट जालें. पयलीं आतां न्हू कितें जाता 2 व्हिडिओ व्हायरल गेले की एडवर्टीजमेंट घेता थंय नांव जायना मागीर तें. तूं कॉन्टेंट करीत रावप लोकांक दिसता की बेश्टो हेका येयल्लो म्हणून ते फक्त इन्फ्लुएन्सिंग करपाक. आनी 2च व्हिडिओ व्हायरल जाले म्हणल्यार तूं कॉन्टेंट क्रिएटर जायना. तुका खूब स्ट्रगल करूंक जाय न्हू खूब तुजें फीड भरोंक जाय. थंय वचोन मागीर तूं तें एडवर्टीजमेंट कर जावं तूं स्वता कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणून 4 लोक तुका येवन कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणटले. पयलीं ते एडवर्टायजमेंटाच्या हितून भानगडींनी पडना. बिकॉज हांवें इतलें नांव करून सुद्दां समज हांव एक एडवर्टीजमेंट करीत जाल्यार लोक टोकपाक येता हे पयसो करता. अरे कोणाक करपाचें ना पयसो करूंकूच जाय न्हू. मेळटा जाल्यार घेतलें न्हू आनी तेज्या खातीर हांवें स्ट्रगल केला न्हू म्हणून हांव आयज करता ती एडवर्टीजमेंट. तितून म्हाजें घर चलता. ना खूब हय तूं खरें इतले आमी बडबडली एक्चुली बाकीच्यांक म्हाका उलोवपाक फुडें काडचें पडटा तांकां मोटिवेट करचें पडटा. तूं ना तूं कसो टायम गेलो तो कळकूच ना. पूण म्हाका दिसता की तुज्या बरोबर आनीक एक अशीच मुलाखत जावची कारण खूब उरिल्लें आसा कवर करपाचें. तूं निश्चित परतून एकदां आमच्या स्टुडियोन यो अश्योच आमी आनीक गप्पा गोश्टी करुया. तुजो प्रवास जो आसा तो आनीक लोकां मेरेन पावया आनी आनीकूय तुजे खूब कितें कितें येत रावतलें तेचेर मातसो एक आमी उजवाड घालया. मात्र तुवें मोलादीक वेळ आयज हांगासर दिलो आनी माहोल जे आसा ते हांसत खेळत तुज्यो गजाली आनी तुजो प्रवास आमकां आमच्या दर्शकां मेरेन तुवें पावयलो. तुमकां ही आमची कार्यावळ कशी दिसली सांगा आनी कुकूच्यो गजाली तुमकां कश्यो दिसल्यो तेही मुजरत कळया आमकां आनी पळयत रावात दिल से गोमंतक ही कार्यावळ गोमंतक टीव्हीचेर. थँक्यू.